कोणेय दुसरो डिमांड करता पळय ताका हांव रिस्पॉन्सिबल ना न्ही. हांवें तुमकां म्हजो स्टँड क्लियर सांगलो. आय हॅव गिवन यू माय स्टँड व्हेरी क्लियरली टायम एंड अगेन. आय हॅव रिटन द लेटर टू येडुरप्पा. I have said again and again, and the letter says that I am ready to talk within the parameters of MHADEI tribunal. हाजो अर्थ कितें जाता हें म्हाका तांच्यांनी पत्र बरोवन म्हज्या पत्राचो आधार घेवन म्हाका पत्र जर बरयत हांव आपोवन हाडून सारकें एक्सप्लेनेशन दिता प्रत्येकाक. Chief Minister of Karnataka has written a complete tangentially different letter to me. So I have sent it to Irrigation Department to analyze it. It has nothing to do with what I have written. First. Secondly, I didn't write to him. So his letter is completely different. He wants tripartite meeting. He wants to discuss about diversion of MHADEI water to other basin. My letter is very clear. Have you seen my letter? Read it word to word. It says within the subject to the MHADEI tribunal. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयतना म्हादयचो विशय परत आयलो. 21 NGO एकठांय येवन मिडिया कडेन उलयतात. आपल्याक कोणेच कितेंच बरोवन धाडूंक ना. पर्रीकारान म्हादयच्या उगमाचेर मिडियाक लॅक्चरूय दिलें. पण आनी एक प्रश्न आयला. 21 NGOs have come together. तांणी सांगला यू हॅव टू विथड्रॉ युअर लेटर. आमी लोकां कडेन वता म्हणून. वचूनी मरे. दॅट इज वॉट आय वॉन्ट. आय एम टेकिंग ऑल दीस 21 people, NGOs. I am writing letters to them because they have not written anything to me. They are only giving it to the media. Not a single letter on MHADEI has been received by me so far. म्हाका आपोवपाची कितें? हांवें काय ते कितें उलयतात आनी हांवें कितें बरयलां हातूंत जमीन अस्मानाचो फरक आसा. इज देर हॅव दे रेड माय लेटर प्रॉपरली? सेकंडली कोण कोण आहा? NGO म्हणजे कितें? अजीत सिंग राणे इज ए NGO, इज अ लेबर युनियन लिडर. हांव लागना कोणाक म्हणना, गोंयांच्या प्रत्येक मनशाक लागता न्ही. बट इज नॉट ए NGO, ही इज अ लेबर लिडर. तूं कीस काडिना हांव. तूं नांवां काड. तुका लक्षांत येतलें की तेच नेहमीचे कलाकार. पण तरी सुद्दां कोणाक जर चिंता आसा, इन स्पायट ऑफ दॅट I do take into consideration every viewpoint, whether तो नेहमीचोच कलाकार आसा काय तो नवीन कलाकार आसा हो वेगळो विशय. तांकां जर तूं जाय जाल्यार तांच्यांनी म्हजें पयलीं पत्र वाचचें. रिवर शेअरिंग एक्ट जो आहा ताज्या अंडर इतलेंच बरयल्लें आहा की डेफिसीट बेजिनांच्यान उदक दुसऱ्या बेजिनान व्हरपाक येना. म्हादय बेजीन डेफिसीट आसा काय डेफिसीट ना that is the issue before the tribunal. आमी डॉक्युमेंटरी एविडन्सा सकट प्रूव केला की 75% डिपेंडेबल वॉटर अवेलेबिलिटी इन म्हादय इज अबाउट 115 TMC. दॅट फिगर यू कॅन टेक. 75% डिपेंडेबल. कारण दर वर्सा पावस तितलोच पडटा अशें ना. त्यामुळे 75% डिपेंडेबल. इट्स इनडायरेक्टली 75% ऑफ एवरेज डेटा कळपाक सांगता. 115 TMC water is available. Requirement in MHADEI basin of Karnataka, Maharashtra and Goa is about 145 TMC. Therefore, the river basin, the river is negative on requirement. Therefore, water cannot be removed from that river and taken to some other river. That is a point before the tribunal, main point. If someone thinks that water cannot be taken by Karnataka, he is living in fool's paradise. He doesn't understand law. A river which flows through Karnataka, how can you deny water to them? But they cannot take the water to some other area. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.